हे बाकीचे सगळे आमी इश्यू आसा लायक आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन जे फायर उजो पेटपाचे इन्सिडंट जाल्ले आसा तेजे आमी इन्वेस्टिगेशन करपाक लायले कित्याक पर्पजली उजो लागलेलो मँग्रोजाक उजो लायलो परत दोंगरांक उजो लायलो आनी हे कन्वर्जन करपाक लागून जाग्यांचें कन्वर्जन करपाक लागून हे चालू केल्लें सो हेजेर इन्वेस्टिगेशन मागलेलें मात तेवूय आजून पर्यंत कांय जावना सो फायर आमी आनी एक डिमांड घातलो तो फायर स्टेशन दिवचें म्हणून थंय तो म्हणटा की आमकां दिवपाक शकना फायर स्टेशन जावं आनी ताका सांगलें एटलिस्ट एक व्हेहिकल तर दवरचें आतां तुमी पळयता आसतले जीएमसी जावं प्रायम लोकेशन्स आसा आनी मेन इन्स्टिट्यूट्स आसा आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आनी त्या इन्स्टिट्यूट्साक फाल्यां केन्नाय उजो लागलो चूक करून फायर ब्रिगेड एकूच फायर ब्रिगेड तुमकां सांगपाक सोदता आमच्या ज्युडिशनाक एकूच फायर ब्रिगेड आसा ती म्हणजे ओल्ड गोवा आनी ओल्ड गोवाक सानांद्रे मतदारसंघ तसोच कुमारजुवा मतदारसंघ आनी कितलो एरिया वस्ट आसा ती तुमकां सगळ्यांक खबर आसा फेरी काडची पडटा दिवाळी जावं दुसरे तेंचे एरियेन वयतना फेरी काडची पडटा सो खूब डिफिकल्टी जाता त्यो टायमार पावना लेट पावता केन्ना केन्ना फूल दीस वयता आमकां फायर ब्रिगेड पावपाक लागून सो हे आमी डिमांड घातला मात सीएमान सांगला आपूण तेजेर व्हेरिफिकेशन करतलो आपूण पळयतलो म्हणून फ्रीडम फायटर्सांक जॉब म्हणून तेजेर तुमी इन्क्वायरी केली तेजेर केलें बेजिकली आमचो फ्रिडम फायटरांक जॉब दिवचो आनी तेंचो जो अत्याचार इतली वर्सां जालीं आतां 60 वर्सां मायज जाल्लीं आसा आनी हेजेर तेंकां क्लियर कट जितले आसा तेंकां सगळ्यांक जॉब दिवचो म्हणून आमी मागलेली मागणी केल्ली तितून तेणें सांगलां की 15 ऑगस्टाक 60 जाणांक घेतलो आनी बाकीच्यांक बिफोर ऑक्टोबर म्हटल्यार आपूण क्लियर करतलो आतां कितलें आश्वासन खरें कितलें आश्वासन फोटींग तें जेन्ना दिता जावं जॉब्स मेळटा तेन्ना कळटलें तितून आनीक 26 जाण जे आसा ते अनरेजिस्टर्ड म्हणून आसले आनी तेंच्यांनी रेजिस्ट्रेशन केल्लें आनी तेंकां तो म्हणटा अजून पर्यंत आमी कन्सिडरेशन घेवंक ना म्हणून सो आमी मागणी केल्ली आसा की तेंकांय घेवचें म्हणून आनी कितें बॅकलॉग आसा एंटायर बॅकलॉग क्लियर करून उडोवचें आनी जें करून तेंकां न्याय मेळटलें कित्याक आयज तुमी पळयता आसतले कितलेच जाणांची परिस्थिती विकट जाल्ली आसा ते आमकां पासून मेळपाक येयल्ले तेन्ना तेंची परिस्थिती खूब विकट जाल्ली एक असो फ्रिडम फायटर आसा केरी गांवचो तेंचे बाबड्याचें घर पासून सारकें ना मातयेचें घर कोलॅप्स जावपाक पावल्लें आसा इतली परिस्थिती आनी तेंचे कडेन खावपाक जेवपाक पासून सारकी परिस्थिती ना सो तेंकां खंय ना खंय आतां तरी तेंकां सपोर्ट दिवन तेंकां खंय ना खंय फुडले हेका आनी एक डिमांड आहलो तो म्हणजे कोणाक 50 वर्सां प्लस जाल्लीं आसा तेंकांय खंय ना खंय कंपन्सेशन दिवचें कितें तरी कंपन्सेशन दिवचें थोड्या जाणांक 60 वर्सां पासून जालें आसतलीं सो खंय ना खंय तेंकांय एडजस्ट करपाक जाय आनी कितें ना कितें कंपन्सेशन तेंकां दिवपाक जाय. विरेश काल आनी एक सीएमान तुमकां फकाणान जावं हें म्हणलेलें की तुमी इंडिया जो अलायन्स जाला ताजे तुमी पार्ट जातले काय म्हणून असो एक सीएमाक खूब फकाणां करपाक ह्या दिसान संवय जाल्ली आसा आनी तो फकाणांनी सगळे उडयता जे सिरियस मॅटर्स आसता ते सिरियसली घेयना आनी जे सिरियसली आमकां जाप जाय आसता त्यो जाप्यो दितना सो कितें प्लॅन आसा अजून पर्यंत आमचो तशें कांय हें जावंक ना स्टँड आमचो कांय ना पार्टीचो बट जेन्ना पार्टी सीईसी मिटींग जाता तेन्ना आमी डिस्कस करतले बट आतां सद्याक तरी अजून कांय ना मुद्दो आसा पूण तुमच्या मुखार अजून पर्यंत कांय हें जाल्लें ना सो तेजेर आमी कांय सांगपाक शकना ओके.